जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळतलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतलीं, सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनीक केन्नाच म्हणचो ना, पूण अशें म्हणटलो, ज्या सर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव. ज्या सर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या घोराण्याचे संस्थीक जंय ताणें तिका शिंपडायलोली त्या उत्तर गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब चडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब चडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गरीबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोळदिऱ्यांची आनी दुर्बळ्यांची तो दया करतलो. गरीबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब चडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव थोर जावं. तो एकलोच करता विस्मिता. ताचे वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरो आख्खो संवसार. जबाब चडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार. इस्रायल घोराण्याचो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइसेसाक तुवें समूर्त दिली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी घोरबेस्त जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें,
जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीण कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गोर्ब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदेन देव अशें नांव घालतली. म्हणजे हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पोतीण कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.